भारताचे आदले सैन्य दळ मुखेली जनरल एस.एफ. रॉड्रिगीस हांगा शुक्रारा मरण आयले। 1990 ते 1993 मेरेन ते भारतीय सैन्य दळाचे मुखेली आसले। 8 नोव्हेंबर 2004 वर्सा पंजाबाचे राज्यपाल आनी केंद्र शासित प्रदेश चंदीगडाचे प्रशासक म्हूण तांची नियुक्ती केल्ली। विचारवंत आनी रणनीतीकार म्हूण तांकां वळखताले। तांणी देशा खातीर समर्पणाचो आनी सेवेचो वारसो सोडलो। सैन्य दळांत 40 वर्सां परस चड काळ ताणें देखदिणो वावर केला। ताणें राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लोगार मंडळाचेर 2 फावट काम केलां। 2004 ते 2010 मजगतीं ते पंजाबाचे राज्यपाल आसले। तांच्या योगदाना विशीं आनी देशाच्या सेवे खातीर देश तशेंच भारतीय सैन्य दळान तांचे उपकार मानल्यात।